मोठ्या प्रमाणात वीज चोरी जाता अशी कितक्यो तक्रारी येयल्यानी एक म्हणजे वीज चोरीची तक्रार जरी नासली जे आमचो लॉस आसता तो लॉस पळयल्या नंतर आमकां कळटा। आतां लॉस 500 तरेचो तातूंत मेजर लॉस हो चोरी आसता जे 14% आशिल्ली ते मिटर बदलले आणि आमी ती लॉस जवळ जवळ 12-11 हाच्या भितर हाडली। आमी एश्योरन्स दिलां युनियन मिनिस्ट्री पावर डिपार्टमेंट ताका की येता त्या वर्सा 2022-23-24 हे जे वर्स येतलें त्या वर्सा आमी सिंगल डिजिटान लॉस हाडटले आनी त्या खातीरूच खुबशे प्रोविजन आमी केलां। नंबर 1 म्हणजे हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता। तुमचे थंयचे तुमचो ओरिजिनल रोड जो आसा तो तुमी कॅल्क्युलेट करून कनेक्शन घेता, त्यानंतर तुमी फ्री जाता, त्यानंतर तुमी एसी बसयता, हो लोड तातूंत नासता आनी त्या खातीर तुमकां विजेची बिलां कमी येता। हे सगळे सारके करपा खातीर आमी सुरवात केल्या आनी स्मार्ट मिटर हो जो आसा तो आयल्या नंतर हातूंत खूब सुदारणा जातली, तुमकांय सुदारणा जातली आनी पावर डिपार्टमेंटाकूय सुदारणा जातली, रेव्हेन्यू इम्प्रूव जातलो, तुमकांय नाका आशिल्ली बिलां येवपाची बंद जातली आनी सगळ्यो गोश्टी सुरळीत वतले। आमचें ध्येय आनी धोरण एकूच आसा की लोकांक कमीत कमी खर्चान बरी वीज कशी मेळची, कारण जो प्रॉब्लेम तुमचो 7 नंतर हांगा जाता तो आमकां सॉर्ट आवट करपाचो आसा आनी तो करतले आमी। हांव एश्योरन्स दितां कडवटकारांक जे समुद्र किनाऱ्यार हे जे प्रॉब्लेम चालू आहा ते सगळे येता ते 2 वर्सांत सगळे मोकळे। सर एक कायदेशीर कारवाई कितकी जातली हे तुमी काय सांगता? कायदेशीर कारवाई केल्या सांगलेले तातूंत तुमी सुद्दां येतले म्हणून कोणी। सो कायदेशीर कारवाई पेक्षा वॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू कन्विन्स द पीपल नॉट टू डू दॅट। ताका जेन्ना आमी इम्प्रुवमेंट करतले खंयचे टीव्ही जे मेन हे आसा थंय आमी 43 कोटीचो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करता, त्यानंतर 15 मेगावॅट वीज तुमकां एक्स्ट्रा मेळटली। त्या खातीर आमी नवे सालिगांव जे मोठे सबस्टेशन 300 कोटीचे घेता तेजेर हे सगळें आमी कॅल्क्युलेशन केलां। सर तुम्ही ते स्मार्ट मिटराचे उलयले पळय, स्मार्ट मिटर म्हटले ते कस्टमर बेर करतलो काय सरकार? ह्याचो हांव तुमकां 15 ते 20 दिसांत दितां, कारण युनियन मिनिस्ट्रीच्या हेच्या प्रमाणे काही जो एमावंट आसा तो कस्टमरान घेवपाचो आसा, काही सरकारान करपाचो आसा आनी काही युनियन मिनिस्ट्री। तितून कितें आसतलें एडिशनल स्मार्ट? तातूंत एक अशी आसा फाल्यां सकाळीं तुमकां प्रत्येक फावटी बिलां पे करपाची गरज ना, तुमकां एक मेसेज येतली जशें QR कोडार आज तुमी पे करता तशी तुमकां मेसेज येतली की अमके दिसा तुमचे बिलाचो एमावंट सोंपता, त्या खातीर तुमी ह्या म्हयन्याचे पयशे एडवान्स भरा म्हणून ह्यो मेसेजी तुमकां येतल्यो। हांवें तुमकां सांगलां हांव लॉस ऑफ रेव्हेन्यू इज टुडे 14% आशिल्लो तो आमी 12 सकयल हाडला। आमचें ध्येय धोरण सरकारचें लोकांक त्रास दिवपाचें ना, इट शूड कम विदीन 1 digit. There is a need for more substations in Goa. Do you feel that there is a need for more substations in Goa? Definitely, improvement in power is only possible by enhancing the transformer, by taking underground cabling work, and by taking latest model, state of art substation. दिले आमी पयलो लॉट जो मार्च पर्यंत आशिल्लो तो क्लियर केला, दुसरो लॉटाची फायल वी हॅव टू मूव टू फायनान्स. फायनान्स एग्री बिकॉज इन बजेट देर इज अ प्रोविजन अप टू 15 crore, but at a time if finance does not agree for 15 crore then we have to